प्रितीच्या भावान भयणो, आतांच आमी ही वाचपां आयकुल्यांत आनी पयल्या वाचपांत आमी पळयलां जोबाची काणी आमी आयकुल्या. जोबाची काणी म्हण पूण देव जोबाक संकटांतलो तो प्रश्न करता तेन्ना जबाब दिता तो आमी पळयला. पूण आमी जोबाची तरी जिविताची काणी आयकुल्यार आमकां गमोन येता की जोब एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी देव बिरांचो जो मनीस देवान तेचेर जायती आशिर्वादांनी आनी ताका बेसांवांनी भरलेलो आनी ताचे लागीं सगळें आसलेलें आनी तो देवाक वखाणटालो, देवाक तो लागीं आसलो. पूण आमी हें पुस्तक वाचल्यार आमकां दिसून येता की देंवचार देवाच्याच परवानगी घेवन जोबाच्या जिवितांत वेगवेगळे त्रास हाडटा आनी देवाक एके भाशेन तो देंवचार तो चॅलेंज कसो करता की आपूण जोबाचें मन बदलून म्हज्या वाटेन ताका हाडटलो म्हणून. आनी आमी हेंच पळयता ताच्या जिवितांत मागीर जायते वायट उपरासता आनी ताच्या जिवितांत सगळें ताची गिरेस्तकाय वता, ताचीं भुरगीं मरतात, ताचीं गोरवां मरतात, ताचीं सगळीं मन जाता ती मरता. आनी आमी पळयता हें आसुनूय जोब ती सोंसता आनी देवाचेर ताचो भावार्थ फाटीं सरना. ताची बायलूय ताका म्हणटा देवाक शिराप घाल आनी मर, पूण तो निराश जाता. पूण तरी आसतना ताका खबर आसा की देव ताका सोडचो ना म्हणून आनी देवाचेरूच तो पातयेवन रावता, देवाचेरूच तो आदारून आपलें जिवीत मुखार व्हरता. पूण शेवटाक आमी पळयता की जोब देवा लागीं हें आपल्या जिवितांत कित्याक घडलें काय म्हूण विचारता आनी आमी पळयता की देव ह्या प्रश्नाचो जबाब ताका दिता. आनी आयच्या वाचून आमी आयकलेलें आसा की देव आपली पदवी ताका दाखयता आनी जोब मानून घेता की हे आख्खो संवसार चलता तो देवाचेच पदवीन चलता, देवाच्या पदवी भायर आनी कांयच ना. आमी देवाचेच पदवीचेर आमी आदारून रावन आमचें जिवीत चलोवंक जाय म्हूण हेंच आमी पळयता. आनी तेच परीन मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां शिसूय भियेतात जेन्ना वादळ येता आनी जेजू शांतपणीन न्हिदून आसता. पूण तरी आसतना ते जेजू लागीं भिवून विचारतात, गुरुजी तुका कांयच पडोंक सोंगना? आनी ते तांकां लागून जेजू आयज मातशी निराशी जावन म्हणटा तुमचो भावार्थ खंय आसा? आयज तो हें शिसांकूच म्हणना पूण आमकांय विचारता. जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात तेन्ना आमी देवाक शिणटात. आमकां दिसता देव आमचें आयकना, देव शांत आसा आनी सगळें आमच्या जिवितांत वायट वता दिसता. पूण जेन्ना आमी देवा लागीं येतात देव आमकां देवान आनी कितेंच तेच्याकून बरें विचून काडलेलें आसत पूण आमी तेचेर भावार्थ दवरचे सुवातेर आमी आमच्याच हुस्क्याचेर आमच्याच भिरांतेचेर आमी आमचें जिवीत लायतात. मोगाच्या भावान भयणो, आयचो सेवादर आमकां जिविताच्या कश्टा वादळां मदीं शांत रावंक आपयता. जिवितांत येताले कश्ट आनी वादळां वेळार कशीं आमी शांत रावतलीं काय? आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात तेन्ना आमी कशीं शांत रावतलीं? केन्ना हो प्रश्न केन्ना ही वड आमकां एक कॉन्ट्रडिक्शन कशें दिसता. कित्याक केन्ना आमच्या जिवितांत वायट जाता तेन्ना शांत रावंक जायतें अवघड. पूण आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां गमोन येता की जेजू आमकां दाखयता की ताच्या पदवी भायर आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आमी ताचेरच भावार्थ धरूंक गरजेचो. आनी आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां गमोन येता जेन्ना जोबाच्या उतरांनी आमी आमच्या जिवितांत तसलेच उतरां वापरूंक गरजेचीं. म्हणजे जोब म्हणटा जर आमी बरें देवाच्या हातांतल्यान घेता तर वायटूय आमकां मानून घेवंक नाका. हो प्रश्न जोब विचारता, देव आमकां दिता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत वायट जाता तेन्ना आमी फाटीं सरतात देवाचेर भावार्थ धरूंक. देव दिता तेन्ना आमी देवाक वाखाणटात, देवाचेर भावार्थ दवरतात. पूण केन्ना इदेंशें वायट जालें आमी आमचो भावार्थ हालता. आनी आयची वाचपां आमकां आपयतात की आमी देवाचेरच भावार्थ धरून चलोवंक गरजेचें. आमची
आमचें मन आमचें आख्ख्या भावार देवाचेर आसूंक गरजेचो. जोब अशेंय म्हणटा, सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत कसलेय वायट उपरास आसूं, आमी हे वायटांतूय बी आमी देवाक वाखाणूंक गरजेची. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमच्या जिवितांत बरें येता तेन्ना आमी देवाक वखाणटात, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत वायट येता तेन्ना आमकां देव सांडिना, पूण ह्या वायटांतल्यान आमकां तो आमच्या जिवितांत एक नवसुर्णी हाडटा. ह्या वायटांतल्यानूच आमच्या जिवितांत एक बदलणी हाडटा. आमी कितें तरी शिकूंक पावता आनी आमच्या जिवितांत कितें बरें उपरासता. आनी तिसरें म्हणल्यार ह्या वाचपांतल्यान आमी घेवंक जाता तें म्हणल्यार आमी जेजूचेरूच जेजू भितर रिगून रावंक गरजेची. आयच्या शुभ वर्तमानांत शीस जेजूचेर भावार धरचे खातीर आपल्याच भिरांतीक ताणें ताचेर फातयले, पूण जेजूचेर भाव धरूंक आज जेजू आमकां आपयता. आमकां सगल्यांक जेजू देण्यांनी भरता, जेजू आमकां कृपा दिता, पूण जायते फावटी आमी आमचो जबाब जेजूच्या ह्या कृपेक आमी दिवंक फाटीं सरतात. जायते फावटी आमी जेजूक वय म्हणूंक ना, जेजूक आमचो भावार दाखोवंक ना. आयज तो आमकां सगल्यांक आपयता आपलो भावार आपणाचेरच धरूंक. मोगाच्या भावान भयणो, ते भाशेन आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी अवघड परिस्थितीन भितर सरता तेन्ना जेजूच आमचो खरो खांबो जावंक आनी ताचेरूच फातयेवन आमी मुखार वचूंक ह्याच मिसाच्या बलिदानान. आनी आयज आमी मागणें करता आसतना, आयच्या दिसाक मागण्यांत बसता आसतना हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.